नो कॉन्फिडन्स मोशन ओपोजिशनान घातलेलो पळय तेका आमी सोमार वचोन आमी विनींग जाल्लेले आसा. आयज हांव तांकां इतलें सांगूंक सोदता परत परत इतर टायम वेस्ट करूं नाका. आमकां फुडें डेवलपमेंट करचें आसा. 6 म्हयने उरला एसेंब्ली इलेक्शनाक. जाता तितलो सांखळेकारांचो विकास करून दाखोवया. हे बारीक राजकारण म्युन्सिपाल्टीचे घेवन बसता जाल्यार हांगाच उरतले तुमी. देव सांखळेचो जागृत आसा ती म्युन्सिपाल्टी कशीच हालोवंक दिवचो ना. तुमकां पळय आतां 2 फावटी देवान दाखयल्लें आसा की फर्स्ट टायमू अशेंच तुमचेर कितें अडचण येयल्ली आसा. आयज सेकंड टायमू अशीच अडचण येयल्ली आसा. थर्ड टायमाक वचो नाका. देव कितें दीत तो सांगूं येना. इतलेंच सांगता आमी कितें ते सांखळेचो बरो विकास करुया. एकी कडेन येवया बरो सांखळेचो विकास करुया. डेप्युटी चेअरपर्सन फॉर सांखळे म्युन्सिपाल्टी. काल म्हाजेर नो कॉन्फिडंट मूव केल्लो आसलो. तोय बी आमी सामोरे वचून 7-0 अशें जिखलेले आसा. हांव सांखळेच्या जनतेचो आभारी आसा की तुमच्या सपोर्टान आमी हे परतूय करूंक शकले. आमी कटिबद्ध आसा सांखळेचो विकासाक लागून. काही ह्या अडचणींक लागून आमी स्वता जेन्ना कितें काम सांखळेचें फुडें व्हरूंक सोदता तेन्ना ह्यो अडचणी आमकां येयल्ल्या कारणान परत परत डिले जाता. आमी हांव मागता ऑपोजिशना कडेन सुद्दां जितके पर्यंत तेंच्या कडेन 100% गॅरेंटेड सातवो मेळना हे असले त्रास सांखळेकारांक करचे न्ही. हो टायम जो वेस्ट जाता हो फक्त आमचो जायना तर एंटायर सांखळेच्या लोकांचो जाल्लो आसा. कारण प्री मन्सून आसा, रस्त्याचेर खड्डे पडलेले आसा, झाडां वाडलेली आसा. खूब सारे प्रॉब्लम्स प्री मन्सूनान येतात पावसांच्या दिसांनी. ते जर फेस करतलो जाल्यार आमी सारके आजची गरज आसता आनी ह्या असल्या गजालींनी सांखळेकारांक त्रास जाता. मागता सगळ्यां कडेन की कॉपरेट करचे आनी आमी तुमकां करतले. देव बरें करूं. सांखळेचो विकास, सांखळेची उदरगत होच आमचो उद्देश आसा आनी तेकाच लागून आमकां लोकांनी सांखळेकारांनी आमकां परत एकदां संदी दिल्ली. सेकंड फावटी आमचे पॅनल येयले. बाय इलेक्शनां आमकां परत एकदां संदी दिली आनी आमी जे कितें कामां केलां ते लोकांक खबर आसा. तेंचे 8 म्हयन्याच्या काळान कसलेंच डेव्हलपमेंट वर्क जावंक ना. आमी जी कामां केल्ली तीच तेंच्यांनी फुडें व्हेला. हो कोण हातीन दिला तेजो पाठपुरवठो सगळो आमी केल्लो. आतां सुद्दां आमचे 3 म्हयन्याच्या काळान आमी कितलीशीं कामां जी फायली तेंच्यांनी हातूंत लावूंक नासले ती फायली आमी फुडें धकल्ल्या. आमकां चीफ ऑफिसराचें कॉपरेशन मेळनासलें. तो कोणाचे सांगल्यार आयकतालो ते सगळ्यांक खबर आसा. हायकोर्टान प्रूव करून दिल्ले आसा. हायकोर्टान सणसणीत तेंचे वाजयल्ले आहा. हिस्टॉरीक ऑर्डर the chairperson is supreme and chief officer has to work under the guidance, supervision and control of the chairperson. हे डायरेक्शन दिल्ले आसा. काल DMN सुद्धा प्रोसिडींग ड्रॉप केल्ली आसा 15 दिसां भितर. आमी जी ठराव घेता हे लोकांच्या हिता खातीर घेता, म्युन्सिपाल्टीच्या हिता खातीर घेता आनी ते ठरावाचे अमलीकरण हे चीफ ऑफिसरान करूंक जाय. ते जायना आसलें. ते हायकोर्टाक आमी वचून हायकोर्टान आमकां ऑर्डर दिला आमच्या फावराक जाल्या. अजून पर्यंत 7 केसी आमी हायकोर्टान गव्हर्मेंटाक घेवन जिखला. खंयचीच केस हारूंक ना. डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन सुद्दां आमकां टांगती तलवार आसा अजून. ते सुद्दां हायकोर्टान स्टे दवरलेले आसा. सरकार तेंचे सत्ता फुडें शाणपणां चलना म्हणटा पळय तशेंच. काल शिरगांवचे तुमी पंचायतीचे तुमी पळयले कितें जालें तें. सांखळे म्युन्सिपाल्टी तुमी पळयत आसा कितें जायत आहा तें. सत्ता काबील करपाक ते खंयच्या लेवला पर्यंत वचूं शकता हे तुमी पळयल्ले आसा. सांखळेकारांक खबर आहा की टुगेदर फॉर सांखळी पॅनल हो सांखळेचो विकास करपाक, सांखळेची उदरगत करपाक कटिबद्ध आसा आनी तेजेच खातीर परतून परतून आमकां सांखळेकारांनी कॉल दिल्लो आसा. आमी एकजुटीन काम करतले. आमकां फोडपाक शक्य ना. कोण बिकाव आसले ते गेले ऑलरेडी. तांकां समज कापस्ताद हा जाल्यार लास्ट टायम आमी सांगलेले की तेंच्यांनी रिजायन करचे आनी BJP टिकेटीर उबे रावन निवडून दाखोवचे. ते अजून हांव चॅलेंज करपाक रेडी आसा.